नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि पंचायत इलेक्शनाचे दीस आसात, वातावरण आसात, आणि अशी परिस्थिती भितर हू इज अ बेटर गेस्ट देन द पंचायत मिनिस्टर हिमसेल्फ. मोविन बाब, गुड इव्हनिंग, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार सगळ्या बोळा पडला की हायकोर्टान सरकाराचेर बरीच बडी मारली म्हण विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन ऑफ वॉर्ड्स अँड डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स. हाऊ इज गव्हर्नमेंट लुकिंग एट इट? बिकॉज आय बिलीव्ह यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ एन ऑर्डर. आता तुम्हीच म्हणला वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ ऑर्डर. म्हाका दिसता नोबडी वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ ऑर्डर. तुमकां थोडेशे म्हायती दिवपाक आनी लोकांक जी म्हायती आसा, पयले सरकारान इलेक्शन केन्ना फिक्स केले? जून 25 फिक्स केले. कित्याक जून 25 फिक्स केले? जे पंचायतीचे टर्म एक्सपायर जाता तेजे मातशे 1 म्हयनो उणे फिक्स केले. कित्याक इलेक्शन म्हणल्यार जायते कामां आसता. वॉर्ड डिलिमिटेशन पळोवपाचें, मागीर रिजर्वेशन पळोवपाचें, हे सगळे आपले समोर आपले दृश्टी घेवन 25 डिक्लेअर केल्ले. कोण कोर्टान गेले आनी कोर्टान गेल्ले कारणान आमी ते 1 वीक एडवान्स केले. म्हणजे जे 17 जून हांवें करपाक केले सगळे मुद्दे लक्षात घेवन. म्हणजे आमकां तितलो टायम आनी वेळ जाय पडटलो म्हणून एक इलेक्शन कंडक्ट करपाक. तेन्नाच कोर्ट दुसरे कोण कोर्टान गेले, पेटिशन फायल केले म्हणून कोर्टान कितें सांगले? बिफोर 12 जून इलेक्शन घेवपा जाय. सो आमी जून 11 आमकां फिक्स करचेच पडले. हे कितें दाखयता? 3 वीक्स आमी एडवान्स केले. एक बाजू आमी कमीच कमी टायम घेवन 25 डिसायड केल्ले. कोर्टूच सांगता 3 दीसचे आदी आमी इलेक्शन घेवपा जाय आनी तांकां दिसले पेटिशनर जे कोर्टान गेला तेंचे सारखे आसा. सो आमी गेले. आतां तुमकां खबर आसा हुंयची गश्ट तूं फास्ट करपाक गेल्यार हुंय मातशे थोड्यो हांव म्हणना चुक्यो, थोडे दुसरे भाशेन काम जाता, वयर सकल जाता. आनी वयर सकल जाता तेन्ना इनस्पायट ऑफ द बेस्ट इंटेन्शन तुवें कितलेय तरी प्रयत्न केली, कितें तरी हुंय उणें जाता, कमी जाता. आनी हे हुंय मातशें कितें कमी जालें. 1522 वॉर्ड आसा. 1522 वॉर्डांतले तरी 8 वॉर्ड आनी 2 वॉर्ड म्हणजे टोटल 10 वॉर्डान तरी डिलिमिटेशन ऑर डिरिजर्वेशन सारकें जावना. हें व्हडलें न्हू. पूण इंडिव्हिज्युअली हें कशें इलेक्ट्रोल प्रोसेस ऑन आसतना एक हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टानूय हेजे आदी दिल्ले आसा आनी सगळे स्टेटीनी हें मान्य जाता. वन्स द इलेक्ट्रोल प्रोसेस इज ऑन, नो कोर्ट्स इंटरफियर. पण हांगा आमी कोर्ट सांगता तशें वयचें पडटा फुडें. एकदा इलेक्ट्रोल प्रोसेस ऑन आसतना सुद्धा हांवें सांगलां तशें 122 वॉर्ड आसतना 10 वॉर्डांनी इंटरफियरन्स जाता आनी कोर्टाक आमी कांय म्हणपाक शकना. फाल्यां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हूण येतले. बाकीच्यांचेर सगळ्यांचेर टिका करपा जाता, कोर्टार टिका करपा जायना, कोर्टाचेर डिसिजन टिका करपा जायना. सो आमी ओग्गीच तोंड बंद करून ओगी रावचें पडटा. तुम्ही कितें म्हणटात? ज्युडिशियरी हॅज ओवरस्टेप्ड इट्स मॅन्डेट. हांव तशें or you are still taking a guarded stand because you are a minister आणि आपण इतलेंच उलयतलो, हाज्या की चड उलोवचो ना. हांव एकूच सांगपाक अशी बी फिजी भितर मोविन बाब पावला, कारण आमकां मोविन बाबाक तसो आयकुपाची संवय ना. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां. वी हॅव टू फंक्शन विदीन आवर डोमेन. वी कॅनॉट ओवरस्टेप आवर डोमेन. आनी जेन्ना आमी एकामेकाचेर पांय दवरपाक लागता, as legislature we are supposed to legislate, as the executive we are supposed to take decision, and if executive or the government takes wrong decision then the courts are supposed to step in. हांगा कितें जाला, एकदा म्हाका दिसता आनी एक मातशें एक्टिविजम जाल्ले कारण आज एक्टिविजम सगळे कडेन दिश्टी पडटा. सो तें दुयेंस कशें एक्टिविजमाचें ज्युडिशियरीनूय पावपाक शकता न्ही. हांव म्हणना पावलें म्हूण, हांव म्हणटा थिंगाय पावपाक शकता. सो ते हांव लोकांचेर सोडटा. लोकशाही प्रमाणे ऑल द ऑर्गन्स आर सपोज टू वर्क इन अ बॅलन्स्ड हेल्दी मॅनर. ते बरे भाशेन चलता. कोण कोणाचेर पांय दवरता ते लोकांनी पळोवपाचें. तुम्ही कितें म्हणटात की द ज्युरिस्प्रुडन्स शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू ज्युडिशियल एक्टिविजम? आज सगळ्यांक खबर आसा हुंय कोण आपले शिमे भायर पावला, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करून फुडें पावला काय ना. आज मुद्दो असो जाल्लो आसा की लोकांचे मदें चर्चा जावपाक लागला. सरकारान कितें चूक आदरला म्हूण न्ही, पूण जेन्ना तुका दिसता प्रत्येक कडेन तुवें दाखल मारपाचें,
प्रत्येक कडेन तुवें पावल मारून आपण तुमचे सारखे नाम सांगपाचें, आपण सारको आहा म्हणपाचें न्हू. कित्याक एक सायडी तुमी सांगता बेगीन घेया आनी मागीर वयर सकल मातशें उणें मायज कितें इल्लेशें जाल्यार तुमीच हे दुसरेच डिसिजन घेता. म्हणजे तुमचेच कॉन्ट्रडिक्शन आसा. सरकार हिंगा कॉन्ट्रडिक्ट आपले डिसिजन करूं ना. वयल्यान जाय जाल्यार हांव म्हणपाक शकता आख्खे गोंयान इलेक्शनां बरे भशेन स्मुथली ट्रान्सपरंट मॅनर कंडक्ट केली जाता. देख 10 वॉर्डांनी तरी जाले. हांवें सांगलें येदे 1000-1500 मायज जेन्ना वॉर्ड आसा 1522 म्हाका दिसना व्हडलो. तुम्ही कितें म्हणटात की जर तुमकां 25 जुनाची तारीख दिल्ली आणि थंय जर कोर्टान मेतेर जालें नाशिल्लें कोर्ट जाल्यार ह्यो चूक जायनाशिल्ल्यो. इज दॅट वॉट यू आर सेइंग? हांव एकूच सांगपाक सोदतां आमकां तरी मातशें मायज टायम मेळ्ळो. 3 वीक आहा ते हांवें ते रेड्यूस करून 2 वीक केल्ले. 2 वीक तरी दोकून मेळ्ळले हें जावपाचें न्हू आनी तांकांय गरज पडपाची न्हू आनी कोणू कोर्टाकूय वचपाचें न्हू. सो कोणें हें निर्माण केलां तें लोकांनी चिंतपाक जाय. हांव कोर्टाचेर कांय विरोध उलोवपाक शकना. कित्याक एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एज अ मेंबर ऑफ द कॅबिनेट आनी सरकारान आसले कारणान दुसरे एक पावल फुडें घालता म्हूण हांव पावल फुडें घालून फाल्यां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हूण हांव ते करपाक सोदना. इट इज व्हेरी क्लियर. हांवें तरी कायदे पाडपाक जाय न्ही. बाकीचे तरी घटने प्रमाणे वचना आनी पावल उचलता आनी मातशें 2 पावलां सुबेज मारता जाल्यार हांव तें करपाक शकना. एक आर्ग्युमेंट जो आसा म्हाजे पिटिशनर सुद्दां कोर्टा भितर गेल्ले तांचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो की हें जें डिलिमिटेशन जाता किंवा रिजर्वेशन जाता रादर देन मेरिट ऑर द सिच्युएशन ऑन द ग्राउंड जी पार्टी पावराक आसता. हांव तुमचीच पार्टी म्हणना. 5 वर्सां पयलीं 2012 पयलीं काँग्रेस आशिल्ली. सो जी पार्टी पावराक आसता ती आपलो फायदो पळोवन आनी आपले कार्यकर्त्यांचो आनी आपल्या ब्लॉकाचो फायदो पळोवन त्या प्रमाणे ही डिलिमिटेशन करता. तातूंत भितर खूब फावटी जॉग्राफिकल सॅम्बलन्स आसना, रिजर्वेशन जातना थंय पॉप्युलेशनाचो सॅम्बलन्स आसना. इट हॅज बिकम अ टूल इन द हँड्स ऑफ पॉलिटिशियन्स अँड द रुलिंग पार्टी टू मॅन्युपुलेट सिच्युएशन ऑन ग्राउंड. हो तांचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो. तुम्ही हो आर्ग्युमेंट मान्य करनात? हो आर्ग्युमेंट जो तुम्ही दिला हें तरी स्पश्ट करता. इट इज व्हेरी क्लियर दॅट असले मॅन्युपुलेशन तुम्ही म्हणटा ते असले मातशे एडजस्टमेंट ऑर रुलिंग पार्टी जाय तशें तुमी म्हणटा. हांव म्हणना की सदांच हें जाल्लें आसा आनी अशें जावनूच आमी फुडें येयल्ले आसा. पूण हांव एक स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां आनी व्हेरी क्लियर कट मॅन्युपुलेशन तरी तुमी म्हणटा आमी कांयच मॅन्युपुलेशन करूं ना. तुमी तरी म्हणटा की आमी रुलिंग पार्टी जाय तशें केला. आमी तशी प्रयत्नच करूं ना. कित्याक एक हांव जाणा आनी हांव मान्य करता की हिंगा पॉलिटिकल मायलेज वा पॉलिटिकल एडवांटेज डिरायव करपाचो प्रश्नूच येना. कित्याक पंचायत इलेक्शन्स आर फॉट नॉट ऑन पार्टी लायन्स. नो पार्टी इज कॉन्टेस्टिंग ऑन इट सिंबल. सो प्रश्नूच येना की पार्टी एडवांटेज डिरायव करपाचे. तुमगेले गांवांतली विवांतली कार्यकर्ते येवन तुमकां खातांनी सामके की आमगे हो वॉर्ड असो कर, हांगा अशें कर, ही 4 घरां काडून थंय घाल, ह्यो गजाली जातात न्ही मोहन बाब? म्हाका दिसता ह्यो गोश्ट्यो जायना म्हूण सांगल्यार हांव फटिंगपणा उलयतलो आनी हांव सारकें स्पश्ट म्हणजे करेक्ट तें उलोवपा ना. पूण हांव एक सांगपाक सोदतां हें जाता जाल्यार हांव खात्रेन सांगपाक शकता कमी प्रमाणान हे खेपे जाल्ले आसा. सारके कमी प्रमाणान. म्हणून म्हाका आश्चर्य दिसता की हे पाटी कोर्ट जे इंटरफियर जाले ते गरज आसली काय म्हूण. कित्याक सारके कमी प्रमाणान जाला. आनी हांव फुडले खेपे फुडली इलेक्शनां येता म्हणल्यार हांवें कितें पळयलें की सारके क्लियर कट रुल्स फ्रेम केल्ले ना. लूप होल्स आसा मॅन्युपुलेशन करपाक. ते केन्ना लूप होल्स आनी मॅन्युपुलेशन ना जाता तशें करपाक हांव कितें योग्य ते पावलां मारून फुडले खेपे जावपाक दिवपा ना. हें कोणेच चिंतू ना. एटलीस्ट आय हॅव एप्लायड माय मायंड अँड आय विल एन्श्योर दॅट. तुम्ही म्हणटात की तुम्ही कायदो अमेंड करतलो सो दॅट हाजी मुखार जी सरकार येतली that panchayat election should not be a tool of manipulation in the hands of the ruling party. You are going to amend the act. हांव जाणा म्हाज्या टायमार हे सरकारान मॅन्युपुलेशन तुमी म्हणटा ते हांव मान्य करपाक रेडी ना. पूण इल्लेशे वयर सकल कितें जाला ते तरी जाला म्हूण लोक आरोप करता. फुडारा आमी आसून दी वा दुसरी पार्टी आसून दी म्हाका खातीर आमी परते येतले म्हूण. पूण आमकां सुद्दां स्कोप ना धरता
बरो सुदार पंचायत ऍक्टान तशेच रुल्स जे आमी फ्रेम करतात ते आधाराचेर कोणा मॅनिप्युलेशन करपाक मेळपा ना हे हांव स्पश्टपणे सांगपाक शकता. सो यू आर ऑलरेडी अप्लायिंग युअर माइंड की एक फुल प्रूफ वॉटर टायट कायदो तयार करपाचो. इनफॅक्ट फुडल्याच इलेक्शनाकूच न्हय, कोर्ट तरी इंटरफियर जायनासले 3 विकांनी हांव हेजेरूय जो आज हो प्रश्न निर्माण जाला, हे ल्हानशे तुमी म्हणटा प्रॉब्लेम निर्माण जाला, ते सारखे कमीचे कमी प्रमाणात जावपाचे. मातशे आमकां टायम मेळ्ळो जाल्यार, पूण टायमाची बंदी आसले कारणान एक सायडी म्हणटा फास्ट वच, तूं जाणा खूंय पावपाचें जाल्यार बरे स्पिडीर गेल्यार सादारण स्टेडी स्पिडीर गेल्यार बरे भाशेन पावता, आनी फास्ट तूं गेल्यार कितेंय जावपाक शकता. ह्यो तसल्यो गोश्टी जावन आसा. आमकां एक सायडी म्हणटा फास्ट वच, एक सायडी म्हणटा ना तुमी इतलो वेळ आमी तुमकां दिवपाक शकना, सो फास्टूच आसा. असल्यो गोश्टी जावन आसा. सो गाडी सेफूय चलोवपाक सांगतात आनी फास्टूय वच म्हण सांगतात. हय, दोनी बाजू कशें जातले. म्हाका एक गजाल सांगात, यू एग्री की पंचायत इलेक्शनां लोकल लेवलाचेर इतली सगळीं तातूंत भितर किजिलां आसतात. सो एज अ MLA जनरली मिनिस्टर सुद्दां न्ही, तुमी खुबशे जाण पयस रावतात, तुमी बाबा तुमचे भितर कितें आसा तें पळयात आनी आमी आसा तुमचे बरोबर, भायल्यान आसात, आमी मदीं मेतेर जायनात म्हूण. जाल्यार हे स्टेट लेवलाचेर जेन्ना पावता तेन्ना हे प्रेशर्स कित्याक क्रिएट जातात, की वाय अ पॉलिटिकल पार्टी फील्स दॅट खंय तरी आमी इंटरफियर जावन इन्फ्लुयन्स वापरून कांय गजाली अशी करून घेवपाक जाय की त्यो पार्टीक फायद्या पडटल्यो. तुम्ही म्हळ्या की इट इज नॉट ऑन पार्टी लायन्स, बट वी ऑल नो एवरी पॉलिटिकल पार्टी वॉन्ट्स टू डिराइव मॅक्झिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ पंचायत इलेक्शन. वाय दॅट हॅपन्स? एक आसा, पार्टी लेवलार सुद्दां तरी आमी फायट करना. कोण म्हाका लागीं आसा म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, कोण उमक्या दुसऱ्या मनशा लागीं आसा तें ऑटोमॅटीक लोक जाणा. गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, एवरीथिंग स्प्रेड्स बाय वर्ड ऑफ माउथ. आमी एकामेका वडकोता, जेन्ना आमी एकामेका वडकोता लोकांकूय खबर आसा हो तेजो मनीस मरे, हो जिखलो, हो तेजो मनीस मरे, हो पडलो. सो हे जाताच. सो ते दृश्टीन इगोचो प्रश्न आता, आमदाराचे इगोचो प्रश्न. होय, पूण हेका एक सोल्युशन आसा. म्हाजो सारको लोक हांव कितें म्हणटा, खंयच्याय वॉर्डान आसून दी, खंयच्याय पंचायतीन आसून दी, जो जिखता तो म्हाजो, जो पडलो तोय म्हाजो. कित्याक फुडले खेपे हांव असेंब्ली इलेक्शनाक बसता तेन्ना दोगी जाण म्हाका पडला तेजेय वोट जाय आनी जिखला तेजेय वोट जाय. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स, वेर इज द क्वेश्चन ऑफ बेस्ट पॉलिसी पयसूच रावपाचें. होय, पयस रावता तितले बरें. सो हिंगा म्हणपा की रुलींग पार्टी ओ बीजेपी पार्टी ओ कोलिशन गव्हर्नमेंटान इतले इंटरफियर केले, हांव समजा तो आर्ग्युमेंट सारको फ्लॅट तेंचो काबार जाता. कित्याक मायलेजीस तरी मेळना एंड इट इज नॉट ऑन पार्टी लायन्स, कित्याक आमी बेश्टी आमची तकली हेजेर घासता करया. दुसरी गजाल म्हळ्यार मिनिस्टर जावन आतां बरो काळ गेला. Have you settled now? Settled, you have become a minister after a long time. आणि खूप भोगले ह्या सगळे काळा भितर, खूप त्रास जाले. यू केम आउट ऑफ इट आणि देन यू हॅव बिकम द मिनिस्टर. जाल्या सेटल परत एक मिनिस्ट्री भितर आनी दुसरी बीजेपी भितर. एक म्हणल्यार बीजेपी भितर आणि बीजेपी पक्षान खूप पयलीं सेटल जाल्लो, तुमकां खबर आसा. मेंटली यू आर ऑलरेडी इन द पार्टी. हेच शोचेर कितले खेपे म्हाजेर आरोप जाल्ले, म्हाजे कडेन प्रश्न विचारले, तू काँग्रेस जावन कसो बीजेपीन पावलो, काय मेंटली तू पावलो. आज हांव मेंटली, फिजिकली, बाय एवरी मेथड, मॉरली, स्पिरिच्युअली, वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू कॉल इट, I am in BJP. I am a full-fledged member of the BJP, and I felt I was in BJP much earlier. कित्याक बाकीच्या भाशेन हांव तोंडार एक सांगो फाटल्यान एक सांग करूना. म्हाजे लिडर हांव दिल्ली सांगोन, सोनिया गांधी आसून दी, राहुल गांधी आसून दी सांगोनच हांव बीजेपीन वयता म्हणून सांगिल्लें. हांव तुमचे बरोबर ना, अशें जालां. ओके, ते पास्ट स्टोरी ती हांव उलयना. पूण ते नंतर एकूच हांव सांगपाक सोदतां, म्हाजो अनुभव. थोडेशे म्हयने जाले इलेक्शन जाल्यार, घोडी हांव बीजेपीन means I was there much earlier, being mentally prepared. Formally थोडे टाइम गेलो. बरोबर. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, जे बीजेपी फंक्शनिंग आसा, जे बीजेपीची काम करपाची पद्दत आसा, जे बीजेपी लीडर आसा, आय एम मच मोर कम्फर्टेबल वर्किंग विथ देम. एक बरी संदी मेळ्ळा गोंयकारा पासत वावरपाक, गोंयचे पासत वावरपाक, आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा. व्हॉट इज द प्रायमरी डिफरन्स बिटवीन काँग्रेस अँड द बीजेपी नाव यू कॅन टॉक अबाउट इट. प्रायमरी डिफरन्स म्हणल्यार काँग्रेस जे फंक्शन जाल्ले
त्यांचे जे जे लिडर जावन गेले मेन म्हणल्यार सदां मुखेल कोण असता तो इम्पॉर्टंट आणि तो मुख्यमंत्री असता मुखेल लिडर असता तो काँग्रेसीन सगळे एकामेकाचेर तुटून पडून इतले सगळे मुखेलमंत्री जाले आणि सगळे मुखेल जाले ते पयलें कन्फ्युजन आणि तेच कन्फ्युजन कंटिन्यू जावन तेंकडे सरकार एकेपे जावना आमच्याहून माय सीट मेळोन हे पयलें मुखेल जावन आसा दुसरें मुखेल जावन आसा भ्रष्ट जाल्ले कारणान चड भ्रष्टाचार जाल्ले कारणान आणि सगळ्यान व्हडलें उदाहरण मायनिंग स्कॅम आसा 35,000 crores म्हण तेन्ना जे आरोप केल्ले सगळ्यान स्कॅम ते आसा ड्रग व्हडले प्रमाणान वाडले काँग्रेसी काळार ते सगळ्यान आज आमचे यूथ पंजाब सारखे बिगडपा लागला बुनियाद बिगडपाची तेन्ना काँग्रेसीन गायलेली हे सगळे म्हाका पळोवन म्हाका सारखे दुख जाताले कितें काँग्रेस करता काय म्हूण तुम्ही बीजेपी मिनिस्टर बी अशे ड्रग्सांक मटक्या भितर बी खंयच नाशिल्ले ना 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 हांव एक सांगता बीजेपीन येवन तुम्ही आता मायनिंग स्कॅम कोण इन्वॉल्व आसा बाब मनोहर पर्रीकर जे हांव म्हणटा टॉलेस्ट लिडर ऑफ गोवा एवर आमचे डिफेन्स मिनिस्टर ते जावन आयले ते आज मुखेलमंत्री आसा तेजे पयलीं आशिल्ले तेजे काळार जे बरें काम जालां आनी खंयचे लिडरान केला करूना तेजे नेतृत्वा खाली ड्रग्सूय म्हणजे तुका दिसनासले जे काँग्रेस काळार दिसताले तशे मायनिंग स्कॅमूय तेजे कसलेच स्कॅम दिसनासले आनी तो रोखडी बडी मारतालो सो तेका लागून ही एक व्हडली फंडामेंटल डिफरन्स जावन आसा अंडर कॅबिनेट फंक्शनिंग सगळ्याहून मुखेल म्हणल्यार चीफ मिनिस्टर आसता आनी चीफ मिनिस्टर जाता तेच आज पिवटल रोल or the pivot of the whole government is the chief minister under cabinet system आज आमकां मनोहर पर्रीकर कसो लिडर मेळ्ळलो आसा जो सदांच गोंयान बरे येवजिता आनी बरें काम करपाक तो सोदता आनी आज जेन्ना एक काळ असो आसलो की पयशेच ना आनी सगळे कंप्लेन करताले सरकारा कडेन पयशे ना कशें फंक्शनिंग जातलें आज हुंय ना हुंयसून तो पयशे हाडटा आनी लिटरली इट इज लायक मॅजीक सगळे डिपार्टमेंटा जाय ते पयशे दिता आणि आज जे आमकां एक भिरांत आयिल्ली जी कामां व्हडल्या प्रमाणान बीजेपीन घेयले बाब मनोहर पर्रीकर दिल्ली वयचे आदी कितें जातलें आज तो परत येवन सगळे परत आनी जोरान स्टार्ट जाले आनी वयल्यान न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट जाले पूण म्हाका एक सांगात ज्या दीस रिजल्ट आयलो आनी तुमी नंबर्स आयकले की बीजेपीचे 13 आनी काँग्रेसीचे 17 म्हण एक खिणाक दिसलें आपणें केलें तें चूक काय बरोबर असो एक विचार म्हाका चूक केन्नाच दिसूना तो क्वेश्चन तुवें कनेक्ट करता आदी चल्लो बीजेपी बरोबर तुमी हॅपी आसा मिनिस्टर जावन हॅपी आसा हांव खंयच्या पार्टी केन्ना जॉयन जावना मंत्री जातलो म्हाका पद मेळटलें वो पावर मेळपा जाय म्हणून हांवें डिसिजन घेयल्लें कम वॉट मे बट व्हॉट डिड यू फील व्हेन यू सॉ द नंबर्स व्हॉट डिड यू फील व्हेन यू सॉ द नंबर्स when I saw the numbers I only felt political strategy म्हण आसता एक इलेक्शन जिखपाक आमची स्ट्रॅटेजी बरी आसली पूण कितें आसता पॉलिटिकल जशे पावसान उणबी येता एक व्हडले आमचे म्हणजे उणबे किल्लले म्हणजे आप म्हणटात ते घोडी आमची स्ट्रॅटेजी मातशे थिंगा कमी जाली जाय आमी म्हणले आप बरेचशे वोट काडटले आनी प्लॅनिंग करतना तशें जाता आनी मागीर काँग्रेस आसा आप आसा आमी आसा आनी आमी बरे व्हडले मार्जिन घेवन बरे माय सीट घेवन फुडें वयतले पूण जालें कितें आप तो व्हडलो पस्कोटो ठोप करून फुटलो आनी तो पस्कोटो बेश्टो फुटलो तेन्ना कितें जालें आमकां वोट मायज पडपाक पडलेच पूण सिटांनी आमकां कमीपण आयलें आमची सिटां 13 आनी तेंची 17 पूण वोट आमकां मायज पडले बीजेपी व्हडले प्रमाणान व्हडले संख्येन लोक आमचे बरोबर आसा म्हूण दाखयले बट इट डीड नॉट ट्रान्सलेट इंटू सीट्स हेच कमीपण जालें पूण म्हाका एक गजाल सांगात एक जो सामको ठाम आनी एक कन्विन्सिंग कसो आरोपात जाता जे आमी फाटली 3-4 वर्सां उलयताले आय हॅव सेड इट ऑन माय शो ऑल्सो नंबर ऑफ टायम्स द प्रॉब्लेम विथ लास्ट गव्हर्मेंट वॉज इट्स कॅबिनेट इट वॉज नेवर द चीफ मिनिस्टर्स आनी त्या कॅबिनेटांक इतली आल्या आनी आतां लोकांनी दाखोवनूय दिले लोकांनी ऑलमोस्ट 80% त्या कॅबिनेटाक घर धाडले सो वॉज अ प्रॉब्लेम आशिल्लो डोंट यू थिंक दॅट प्लेड अ मेजर रोल the failure of cabinet then we'll come to the present cabinet but the failure of last cabinet was the principal reason ताणी ज्या तरेन सरकार चलयलें आनी ज्या तरेन तांची वागणूक जाल्ली ताका लागून हो दणको पडलो म्हणून तुमी कॅबिनेटाचेच कितें उलयता कॅबिनेटाचे उलोवच्या आदी एक जाण जाव लास्ट कॅबिनेट जे आसलें बाब मनोहर पर्रीकर आसतना
जेन्ना ते दिल्ली तांकां वयले फोर्सान तेजी गरज दिल्ली आशिल्ली इतले क्रोरांनी पैसे साल्वार केले देशाचे इतले डील जे केन्ना सायन जायनासले सायन केले डिफेन्स मिनिस्टरीन एक खरें व्हडले प्रमाणात तेणे परिवर्तन जे हाडले जे भारत देशाचे पैसे साल्वार केले म्हणजे आमचे सगळ्यांचे पैसे साल्वार केले आणि परत तांकां येवचे पडले जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर दिल्ली पावले हो जो गॅप जो आसलो तुमकां दिसता हुंयचोय लिडर हांव म्हणना हुमको मुखेलमंत्री जालो म्हूण हांव म्हणना कोणाकूय थिंगा बसयल्लो एमंगस्ट दी एक्झिस्टिंग कॅबिनेट तो गॅप केन्ना फील जावपाचो न्हू सो जो फील इन द ब्लँक्स आमकां आसता स्कुलान शिकता तेन्ना हे कोणूय सांगतलो नोबडी कूड फील इन द ब्लँक्स टू द एडिक्वेट लेवल दॅट रियल लिडरशिप वॉज देयर आता ते परत आयले हय बट रियल थिंग जेन्ना तांणी इलेक्शना पयलीं क्लियर इंडिकेशन्स दिली की आपूण परत येता म्हणून ते दिवन सुद्दां सीट्स वाडले नात न्ही द नंबर डीड नॉट ट्रान्सलेट इनटू सीट्स सो दॅट मीन्स देयर वॉज अ प्रॉब्लेम एकूच प्रॉब्लेम कमी प्रमाणात जालो पूण मान्य करता की जो कंट्रोल आमचे बाब मनोहर पर्रीकर आशिल्लो आणि जे प्रमाणात तो चलयतालो तो मातशे कमी जालो सगळे जाण आमी जाणा हितून कांय सिक्रेट ना आणि कंट्रोल कमी जातकच कितें जाता काँग्रेसीन हांवें तुका कितें जाल्लें म्हूण सांगलें तशेंच घडी हांगा जालें आनी तेका लागून लास्टाक प्रत्येक जाण जो चिंत्तालो आपूण व्हडल्यांतलो व्हडलो लिडर टप करून पडलो तुमकां तेका लागून संख्या कमी जाली आय एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ युअर लॉंग अँड वायड पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स तुमकां दिसता ज्या मोमेंटाक मनोहर पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्ली गेले त्या मोमेंटाक कॅबिनेट रिशफल जावपाक जाय आशिल्लें You feel so? In hindsight, you can think many things. कितें कोण आड पडले आनी कोण हारले ते जाले उपरांत तुज्यान जाय ते एनालिसीस करपाक जाता मेल्ले गाय कितले शेर दूध दिवपाची म्हणटा मागीर मरतकच उलयता न्हू आमी ह्यो तसल्यो गोश्टी जावन आसा ते कॅबिनेट मेले आनी तेजे उलयन कितें फायदो ह्या कॅबिनेटान सांगा म्हाका पूण म्हाका दिसता लोकां बरे भाशेन सगळ्यांक खबर आसा कित्या लागून ते जाले ते हांव एक स्पश्टपणे सांगपाक शकता बीजेपीचो विरोध नासलो लोकांचो बीजेपी मेन लिडरशीप जे आसा बा मनोहर सारखे लिडराचे विरोध नाशिल्लो ते जाय आशिल्ले बीजेपी जाय आशिल्ले कोण नाका आशिल्ले इलेक्शना लोकांनी दाखयले हे कॅबिनेट मातशी विचित्र आहा तातूंत सगळे तरेचे लोक आसात तुम्ही कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणजे मिटिंगेक बसतात आजूबाजून पळयतकीर तुमकांच अजाप जाता आसतलें की अशें अशें कस जालें का म्हणून लायफान आमी एक जाणा जावपाक जाय सगळेच तरी आमकां जाय तशें जाल्ले जाल्यार आनी प्रॉब्लेमा येवपा न्हू आनी दुसरेच भाशेन तुका कांय पळोवपाक मेळपाचें न्हू व्हॉट आर द एडवांटेजीस एंड डिसएडवांटेजीस ऑफ दिस कॅबिनेट आय से समटायम्स यू कॅन गेट द बेस्ट ऑफ थिंग्स नॉट बाय डिझायन बट बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आज तरी आमकां इतले बरे कॅबिनेट मेळ्ळा आमी तेजो बरो उपयोग करून टॅलंट जे कॅबिनेटीन आसा तेजो बरो उपयोग करून आमी बरो सरकार दिवपाक जाय आनी हांव एक स्पश्टपणे जाणा आनी गोंयकारूय जाणा आदले कॅबिनेट हेच सरकाराचे म्हणजे बीजेपी सरकाराचे पळयतकच आनी हे कॅबिनेटार पळयल्यार लोक म्हणटा खूब बरे सुपिरियर काम द डिफरन्स इज स्टार्ट नो डाउट हांव त्या बाबतींत म्हणटा ज्या तरेन काम चलता इट इज रियली रियली गुड at least the honeymoon period is still on so I will say it is good let's see what happens after the honeymoon period but very frankly what are the advantages of this kind of a cabinet जे वेगवेगळे मतांचे वेगवेगळे आयडियोलॉजीचे लोक असतात and what are the disadvantages of having this kind of a cabinet I'm asking you this because of your such a long experience in politics not just as a minister of this government तुम्ही एक जाणा जावा एक टाइम आमच्या भारत देशान आमच्या गोंयान आसून दी खंयच्या स्टेटीन एक असो काळ आसलो सिंबलाचे लोक जिखतले अशी म्हणणी आसली फातर सुद्धा दर हात सिंबलाचे काँग्रेस ती कॉन्स्टिट्युन्सी काँग्रेस जिखताली कमल तेजे जाल्यार कमल जिखतले ते उपरांत कितें जालें इंडिव्हिज्युअल इम्पॉर्टंट जाले कोण इंडिव्हिज्युअल बरो आहा जाल्यार पक्षांनी पळोवपाचो ना सिंबलांनी पळोवपाचो ना ते इंडिव्हिज्युअलाक काडपाचे ओके दिस वॉज द अदर थिंग आतां हिंगा कितें जाला हे दोनी क्रिस क्रॉस जावन हे दोन्ही मिक्सचर कसो जाला थोडे कडेन लोकांनी इंडिव्हिज्युअली पयला हे सारखे बरे आसा हे निवड आसा हे नवीन आसा हेंकां काडया दुसरे कडेन पळयला ना हांगा बीजेपीच आमी सपोर्ट करपाक जाय सादारण बीजेपीन बरो कॅन्डिडेट दवरला आनी आमी सदांच बीजेपी मारया सो हे मातशें मिक्सचर कसो जाला आनी हो मिक्सचर एक एकदां आमी आमचे स्टेटीची बरी भलायकी करून दिवपाक जाय हो कसलो काळ जावन आसा आदी
हांव जाणा आमी म्हणटाले पुर्तुगेज टायमान म्हूण पोसांव म्हूण दिताले सगळे मिक्सचर करून तुका बरो जावपाक दिसताले सो कितें थंय वायट जाला गोंयान आतां राजकारणान हे पोसांव करी ते बरें करतले ते मेडिसीन जे आमी म्हणटाले ते मेडिसीन इट मे बी बिटर स्वीट ऑर मोर बिटर बट हे लोकांक बरें केल्या पुरो लोकांचे बरेपण मेळ्ळें म्हणटच जालें लोकांक जाय ते पॉलिसी दिले म्हणटच जालें आनी गोंयचे हिता खातीर कितें बरें आहा तें करपा जाय कित्याक स्लोगन कितें आशिल्ले थोडे पक्षाचे गोंयकारपण आनी गोंयकारां राखप म्हूण आज तरी तोच स्लोगन हांव मोवेन सारको म्हणटा बा मनोहर पर्रीकरानूय केन्ना तरी खंय म्हणले जाल्यार कितें रॉंग आसा आमी लास्टाक बीजेपी आसून दी और आज आमचो कोलिशन आसून दी आमी गोंयकारांकूच राखपा आहा न्ही आनी गोंयांत राखपा आसा सो नथिंग रॉंग इट इज द मेसेज दॅट मॅटर्स नॉट द इंडिव्हिज्युअल्स इट इज वॉट यू डू and what perception you create in the people's mind is most important. लोकांक खात्रीपूण तेंचे मोतीन येवपा जाय हे आमचे बरे चित्ता हे आमकां बरे करतले पूण कितें जाता एक एकदां when two people who were never together they come together एक एकदां विश्वास जायना मातशे टाइम लागता आनी तो टाइम थोडे लोक घेता आज पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिझम म्हणटात होय मागीर तुम्ही ताका डिफॉल्ट म्हणटात तुम्ही ते पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिझम म्हणा नाजाल्यार मॅरेज ऑफ कन्व्हिनियन्स म्हणा आनी कितें टर्मिनॉलॉजी लावा बट इम्पॉर्टंट इज डिलिव्हरी लोकांची कामां जाली गोंयकारांचे बरेपण जाले ते गोंयकार लास्टाक पळयतले आनी एक आमी स्पश्ट जाणा जावपा जाय गोंयकारांनी आज आय जस्ट ड्रेड टू थिंक ऑफ द सिच्युएशन म्हणजे एक एकदां चित्ता तळमळटा ते चिंतपाक सपोज एक धरया काँग्रेसीन सरकार केल्लो काँग्रेस कितें म्हणपाचे बीजेपी केंद्र आसा आमकां कांय पयशे दिना आमी आमकडे कांय सॅलरी सरकार अधिकारी आहा तेंची सॅलरी दिवपाक आमकडे पयशे ना आमकडे मॅनेज जायना कित्याक हांव नांवां काडना एक मुखेलमंत्री आसलो काँग्रेसीचो तो जेन्ना मुखेलमंत्री जाल्लो ट्रेजरी एम्प्टी जाल्ली सारकी आनी तो नको आसलो कशी सॅलरी सुद्दां सरकाराची फारीक करपा जाय ही परिस्थिती हाडलेली बेस्ट पॉसिबल गव्हर्नमेंट गोवा कॅन हॅव रायट नाव एज आय सेड you don't always get by design, you may get by default, but you have one of the best governments which has come. Maybe you call it by default. Yeah. I will not even call it a marriage of convenience. This is the best you can get in the present scenario. As long as you have good intentions to serve Goa, serve the people of Goa in a good manner, you think that Goa should progress with more funds from the center, with the same government in the state as well as center cooperating with each other. It is a true form of fantastic federalism and which is going to propel us to great heights. That is what I want for Goa. Mohin Bab, pleasure talking to you. Yes, thank you so much.